हालींच आमच्या गोंयांत सी फेरर्स डे मनयलो आनीक हो दीस जो आसा तो सगळ्या आमच्या बोटीर काम करपी भावांक भयणांक भेटयल्लो दीस. तर ह्या दिसाक चीफ मिनिस्टरान सांगलें आपूण एक स्कीम काडटलो सी फेरर्स वेलफेअर आनीक खरेंच काडली ताणें स्कीम आनी ही स्कीम जुनाचे 25 तारखेर नोटिफाय बी जाली. पूण सांगपाचें म्हणल्यार ही स्कीम जी काडल्या ती फक्त 6 म्हयन्या खातीर काडल्या, ओन्ली 6 मंथ्स, व्हॅलिडिटी फक्त 6 म्हयने. आनी तातूंत डॉक्युमेंटेशन जे जाय म्हटलां तें जर डॉक्युमेंटेशन काडपाक गेलो जाल्यार 6 म्हयने सुद्दां पावचे ना. तर ही स्कीम जी आसा ती वेलफेअरूय स्कीम म्हणूंक शकना, नाजाल्यार ती पेन्शन स्कीमूय म्हणूंक शकना 6 म्हयन्याची. हाज्या पयलीं एक स्कीम आसली, ऑक्टोबर 2019 पासून ही बंद उडयली. जे कोणाक कितें मेळटालें तांकां सांगूंक सुद्दां ना बाबा आतांच्यान ही बंद म्हणून. लोक आशेन वाट पळोवन रावले पूण ती स्कीम केन्ना चालू जावंकूच ना. आता ह्या वर्साक मुद्दम ह्या वर्साक 6 म्हयन्याची स्कीम काडून लोकांक फटयल्या सारखें काम चालू आसा. म्हणून आमी लेटर बरोवन हांकां सांगलां चीफ मिनिस्टराक आनी एडवोकेट नरेंद्र सावयकर जो एनआरआय कमिशनर आसा की ही स्कीम रिव्यू करची म्हणून. खरोच तुमकां जर जेन्युइन इंटरेस्ट आसा सी फेररांचो जाल्यार ही स्कीम रिव्यू करून वर्साचे 12 म्हयने लागू जावपा सारखी करपाची गरज आसा. ना जाल्यार फकाणां जातली. नाका थंय तुमी पयशे मोडटाच, खंय एक्चुअली डिजर्विंग केसीस आसा थंय पयशे मोडचे अशी आमची विनंती.